आणि वांगडा कॅबिनेटात तुला आशिल्ले रवी नाईक तुमचे बरे पयलींचे इश्ट तशे कॅबिनेटात एकदम एक जवळचा माणूस आणि एक चांगल्यापैकी धडाडीचा कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता आणि पक्षाला सुद्धा त्यांनी ज्या तऱ्हेनं त्यांचा आश्रम मिळाला तर एक आपण मुकलेलो आहोत अशा व्यक्तीला. आणि काय कॅबिनेटातलो म्हजो कलीग रवी नाईक, माजी मुख्यमंत्री, आताचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हे राती 12:30 सुमार त्यांचो देहांत जालो. हांव गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन तांच्या आत्म्याक शांती लाभूं हे देवा लागीं मागता. एक गोंयांतल्या राजकारणांतले व्हडले नेते, गेली 50 वर्सां राजकारणांत जेंच्यानी आपलो ठसो उमटयलो. नगरसेवक, आमदार, खासदार, मंत्री आणि मुख्यमंत्री या सगळ्या पदाच्या पर्यंत त्यांच्यानी काम केलें. आपल्या प्रत्येक कार्यकाळात त्यांच्यानी वेगळो असो ठसो सदोदीत आपल्या हातूंतल्यान दवरलो. विशेष करून कूळ मुणकार कायदो ह्या बद्दल ते सातत्यान उलयतात. ओके, त्या खातीर हांव लोकांच्या वतीन तांकां आत्म्याक शांती लाभूं हें मागता. आज आमी स्टेट हॉनर, स्टेट फ्युनरल हातूंतल्यान तांकां स्टेट फ्युनरल डिक्लेअर केला. आयची पब्लीक हॉलिडे तांच्याच हेच्या खातीर आमी डिक्लेअर केल्ली आसा. आमचे केंद्रीय नेते प्रल्हाद जोशीजी खासा करून ह्या फ्युनरला खातीर येता. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी बी तांच्या बद्दल दुःख व्यक्त केला. गोंयांतल्या समाजकारण आणि राजकारणांतली ही सगळ्यात व्हडली हानी आसा. सदोदीत एक मार्गदर्शक तत्वाचेर सगळ्या जाणांक मार्गदर्शन ते सातत्यात करताले. हांव परत एकदां वैयक्तीक म्हज्या वतीनूय बी तांच्या आत्म्याक शांती. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.